भाग्यवान फ्रांसीस सावेराच्या भक्तांना आवय बापायनो तरणाट्यानो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज पवित्र सभा आमकां कांय बरी ही दोबाचीक परब दिता. भाग्यवंत जुसे मारियाचे पवित्र कुटुंबाची समोरुंबूंक आमकां आपयता. हो काय बरो विशय आमी विचून काडला. ह्या आयचे समोरुंबणेंतल्यान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून वचात मारिये आनी जुजे भाशेन तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. प्रितीच्यानो विशय आमच्या मनांत दवरुया आनीक जाता जाल्यार जिवितांतूय घालूंक प्रयत्न करुया. लेट अस मेक एफर्ट्स इन आवर लायफ, लिटल एफर्ट्स ऑल्सो टू पुट दिस थीम इन आवर लायफ्स. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबाची आमी निगा कशी घेवंक जायत. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता, कसली वाट आमी तांकां दाखयता जायत. बाय ती स्वप्नां आमच्या जिवितांत आसात, जावं भुरग्यां सवया आमच्याच जिवितांत, तर एक एकल्याच्या जिवितांत स्वप्नां आसतात. आय वॉन्ट टू अचीव अ ड्रीम इन माय लायफ नो. आनी जशें हांव सोजमोता म्हजो एक हुस्को आसा, म्हजी एक ड्रीम आसा, सपन आसा, तेच परी भुरग्यां सवय म्हजो हुस्को आसा, कुटुंबाच्या भुरग्यां सवय. आनी हे भाशेन आमी तांकां इस्कॉलाक धाडटा. इस्कॉलाक धाडून अमकेच वर्सांचो जालो म्हणटच, पिरायेचो जालो म्हणटच तुका कितें जावंक जाय विचारता, हो प्रश्न करता. आनी मागीर ते भाशेन तांचो कॅरियर, तांचे प्रोफेशनल लायफूय वाडयता. शिकपा जे भाशेन तो जावंक सोदता ते भाशेन तांकां वाट दिता, सवलत्यो दिता, तांकां आमी नेट दिता, उर्बा दिता, जावं दुडवांचो सपोर्ट दिता. वी फायनान्शियली एड देम, वी हेल्प देम and we give them good words also, encouraging words. हे भाशेन आमी आमचे कुटुंब चलोवंक सोदता. We are trying to achieve a dream in our life, whether it is for me, my dream, or dream for my children, towards my children. म्हज्या भुरग्यां सवय कसले टायम वी आर ऑन अ जर्नी. जियेता न्हू, कितले कश्ट आमी काडटा हें सगळें अचीव करूंक आमच्या जिवितांत. आनी जायते पावटी कश्ट काडून भुरगीं ते तेंगशेर पावले उपरांत हो दोतोर, हो इंजिनियर जावंक जाय म्हज्या कुटुंबांत, हो बरो मान अभिमान हांव आशेतां, ते सगळें मेळ्ळे उपरांत कितें दिसता आमकां? कांयच मेळूंक ना कशें न्हू, कांयच मेळूंक ना कशें दिसता वो ना. वी फील स्टील एम्प्टी आफ्टर हॅविंग अचीव्ड लॉट इन आवर लायफ न्हू. इतलें आमी केलें तरी आसतना I feel empty, no happiness, no real happiness. आनी हेच खातीर पवित्र सभा आमकां सगळ्या कुटुंबांक, आवय बापायक आनी भुरग्यांक मारिये भाशेन तुमच्या कुटुंबाची, आमच्या कुटुंबाची निगा घेवंक आपयता. आर यू ऑल हॅपी रायट नाव? आर यू ऑल जॉयफूल? तुमी सगळीं संतोश भरीत आसात तुमच्या जिवितांत? ना न्हू, भार घेवन आसात आमी. आनी हो भार लोहू करूंक जेजू आमकां सगल्यांक आयच्या ह्या सेवा धर्मांतल्यान तीन सोबीत वस्तू दिता. पयली वस्त देवाचे उतराचेर आमची जिविताची बुनयाद घालूंक आपयता. देवाचें उतर आमच्या जिविताची बुनयाद करूंक आपयता. आमी पळयता माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानांत 24 थंय ताळण्यो येतात न्हू. पवित्र आत्मो ओरोण्यांत व्हरता जेजूक आनी मागीर देंवचार ताका ताळण्यांत घालता. पयले ताळणी घालले उपरांत तो ताका म्हणटा, पळय तूं देवाचो पूत जाल्यार हे जे फातर आसात ते उणें करून दाखय, हे फातर आसात ते उणें करून दाखय. पूण जेजू काय बरो जबाब दिता ह्या देंवचाराक आनी म्हणटा, मनीस हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरा उदेशी जियेता. He doesn't live on the bread that we earn. We think that we will acquire lots of money, we will gather name for ourselves, name and fame for ourselves, and we will be happy one day. But that's not the secret of our life. Our secret of our life is in these words. ह्या उतरांनी ते सिक्रेट आसा जेजूच्या उतरांनी.
देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरांत उदेशी मनीस जियेता. एक फामील दूर जिवंक सोदता, खुशाल रावंक सोदता, व्हडले व्हडले बांगलोज नाकात. हें देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. हें देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. देवाचें उतर देव ढाप करून हांगा पडून येवन वयरसान येवन आमकां उतर दिवचें ना. म्हजें सवें, दुसऱ्या सवें, एकामेका सवें देव आमचे लागीं उलयता. ही स्पीक्स टू अस. With every birth of the child in the family, he speaks to us, isn't it? उलयना, देव उलयना. एक कुटुंब आमचेच फिरगोजेचो कुटुंब मुखेल घराचो सोरो पियेता. जाय तो सोरो पियेता. दिसान दीस सकाळच्या पारार सोरो, गादेर वेता सोरो पियेता. कुटुंब घुसपा गोंदोलान पडटा. कांयच सजमना कितें करूंक जाय तें. असल्या वेळार, असल्या संकोश्टां एक पूत आसा तांकां. बायल आपल्या घोवाचो मोग करूंक सोडिना. आपल्या घोवाचो सदांच निगा घेता. ताका भायर आयना म्हणटा तुज्या जिवितांत सगळें बरें आसा पूण ती हें काम कित्याक करताय सकाळच्या वेळार. तुजो दीस हे सोऱ्यान कित्याक सुरू करताय, चालू करताय. देवाच्या नांवान केल्यार बरो न्हय. पूण तरी आसतना ताका भायरान दिसान दीस हे आपल्या घोवाक ती सांगता. सोडिना. सोरो दिसान दीस हो सोरो पियेत रावता. बेबदी कांय लबदोला, घुसपला. देवचाराचे ताणल्यांचे जाले प्रेजावांत तो पडला, बोनकोणीन तो पडला. जायना सुटूंक. पूण एका दिसाक देव ताका हात लायता. हेच वस्तोऱ्यो ताचेच बायल येवदेशी ताका हात लायता. देव हे बायल येवदेशी ताचे घरकान येवदेशी ह्या तिच्या घोवा सोरशी उलयता. तो आयकता आनी काळजांत घेता. आनी ते मेरेन तावन आयज पुर्यान हो भाव मिसाचे समोर उमणेंत वेता, भाग घेता. आनी तो म्हाका सांगतालो जावं पास गेम वादळ वारें कितेंय आसूं, whatever the situation in front of me in all sides of my life, I make it a point. हांव मिसाक वेता आनी भाग घेता. देवाचें उतर तो थंयसरल्यान घेता. आनीक हे भाशेन आपल्या काजाराची लग्नाची 25वी समारंभणी तो समारंभता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एकामेका सवें मेळटा. गॉड स्टील स्पीक्स विथ अस. हें उतर आसलेलो कुटुंब केन्नाच सांडचो ना. कसलेच असोगतायेन पडो, पातकान पडो, देव नवसोडणी त्या उतरांतल्यान करतलो आनी आमकां नव्या जिविताची वाट दाखयतलो. हो कुटुंब आतां नवें जिवीत जियेता. सदांच तो मिसाक आसता. ताची घरकान ताका सांगात दिता. पूत वेदी सेवक हे भाशेन कुटुंब जावं आमकां देवाचें. हेंच देवाचें उतर सांव फ्रांसीस शावेरान लॉयलाच्या फ्रांसिस्काच्या तोंडांतल्यान आयकलें. सोबार पावटी कानार सादले उपरांत ते कानांतल्यान आपल्या काळजांत रिगयलें, बाळगून देव दवरलें. जे भाशेन मारिया पळयात, ती हें उतर आयकता, जेजूचो जबाब आयकता आनी आपल्या काळजांत हें उतर बाळगून दवरता. नियाळटा त्या उतराचेर. आनी मागीर आमी पळयता सायबीण मायचें जिवीत, झुजेचें जिवीत, कितलें सोबीत जिवीत तांचें. देवाच्या उतराकाल खुशेकाल आसलें जिवीत तांचें जाता. सांव फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें. सगलो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो ओतमो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमकां दिसता आमकां फकत कुडूच आसा म्हूण, पूण हो ओतमो म्हाका आनी तुका आसा म्हूण आमी विसरता. वी फॉरगेट दॅट वी आर दीस बॉडी इज ओन्ली अ वेहिकल. एक वाहन ह्या आमच्या ओतम्याक म्हूण विसरता. पूण हें उतर आयकून, देवाचें उतर आयकून भाग्यो सांव फ्रांसीस शावेर ही वेहिकल म्हूण समजता. फकत बायलीकूड ते कातोल्यार कातोत्ता, पूण ओतम्याक कोणाच्यान हात लावंक जायना. ओतमो देवा सरशी वेता आनी हें उतर आपल्या जिवितान सांबाळ मिसळ करून देवाच्या मोगान आपलें जिवीत लासयता. आनी हो लासता तो मोग आपल्यान धरूंक जायना म्हूण सगल्या आख्या संवसाराक वेता. हांगा आयलो, चायना जपानान गेलो,
कितली लांब यात्रा तो करता, देवाचें उतर अशें करता. तो प्रितीच्यानो, देवाची उतरां उदेशी बायलेन घोवाची निगा घेवची. कितें वायट आसा जाल्यार घोवान बायलेची निगा घेवची. आनी हे भाशेन सिराकाच्या आनी कोलोसकाराच्या चिटींतल्यान मेळ्ळां तें देवाची उतर. भुरग्यांनी सगल्यांनी अशी एकामेकाची निगा घेवन देवाचे उतराचो आदार घेवचो. तेंच उतर आमकां उठयता आनीक निवारता आनीक सोडवण दिता. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावा भयणीनो, वी हॅव टू अंडरस्टँड, आमी आमच्या कुटुंबान एक खरी वस्त समजूंक जाय, एक उतराची वस्त समजूंक जाय. आनी उतर म्हणल्यार फ्रीडम. सत्य म्हणल्यार कितें तें समजूंक जाय. बिशप बॅर्न म्हणटा that we need to free our families for God. आमचे कुटुंबाक सुटका दिवंक जाय देवा खातीर. कसली सुटका? जाय ती पावटी आमी आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. म्हाका जाय ते भाशेन भुरग्याक हांव करूंक सोदतां, देवाक जाय ते भाशेन न्हू. कितेंय जाल्यार ताका म्हण बाबा कितें जालां तो कांय चड जावंक ना न्हू. भिरांत ताच्या जिवितांत घालता. तुयसर कितें लागलें, कोश पडलें, तुयसरलो काडून हांगा हाडटा. कम्फर्ट ताका दिता. सरळ वाट आसा ती चलोवंक शिकयता. आगोड आसा ती वायट सोडूंक सांगता. असलें आमचें जिवीत जालां. असले आगोडाक वेंग मारूंक नासलो सांव फ्रांसीस शावेर हांगा पावचो नासलो. कितले वाडोवन तुफानां. द मोर डिफिकल्ट द लायफ ऑफ अ क्रिस्टियन इज द मोर ग्रेसफूल द लायफ इज, द मोर जॉयफूल द लायफ इज. आनी हेंच आमी समजूंक जाय. जेन्ना हांव देव दिता ते सत्तेन एकामेकाक आसा ते भाशेन मानून घेता, घोव बायलेक आसा ते भाशेन मानून घेता, बायल घोवाक आसा ते भाशेन मानून घेता, देवान देणें भुरग्याचें दिलां म्हूण मानून घेता, हे कुसपो जो संबोवला तो देवाचें कितें देणें म्हूण मानून घेता. तेन्ना एक कुटुंब देवाक देव दिता ते सत्तेन वाडोवंक ती वाट धरता. एक कावळो वेता आनी बोदोक आसले ते बोदकाशी म्हणटा तूं सोबीत. ते बोदोक ताका सांगता तो पोर किराशी वच. तो कीर सोबीत, ताका 2 रोंग आसात. मागीर काडटा कावळो वेता आनीक किराशी वेता. कीर ताका सांगता ना हांव तितलो सोबीत न्हू, 2च रोंग आसात. पिकॉकाशी वच, मोराशी वच, ताका कितले रोंग आसात आनी पाकटे फुलयल्यार आनीक सोबीत दिसता. मोराशी पावले उपरांत मोर ह्या कावळ्याक सांगता पळय पळय रे पिसो जाले रे तूं, हांव हांगा पिंजऱ्यांत आसा, तूं तरी कितलो सुटकेन तुजी जिवीत जियेता, तूं सत्तेन जिवीत जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमच्या आपोवण्या उदेशी कितली सुटका, स्वतंत्रताय, सडवण आमच्या जिवितांत देवान घाल्या. कावळ्या भाशेन आमी हांगा थंय भोंवता. दुसऱ्या सोबे म्हजेच जिवितांत जेजू आसा ताका भेटूंक विचरता. आनी हेच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मारयेची आनी जेजूची देख घेवया, सोदुया त्या जेजूक. दुसऱ्या सोबे सोदुया पूण म्हजें सोबें सोदूंक प्रयत्न करुया. आनी म्हजें सोबें सोदूंक जेजूचो जोबा पळयात. तुमकां खबर ना म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण. तुमी म्हाका कित्याक सोदताल्यात? वी आर कॉल्ड टू बी इन द हाऊस ऑफ द लॉर्ड. आनी तें केन्ना जातलें? देन वेन वी अंडरस्टँड वॉट रियली फ्रीडम इज. फ्रीडम इज नॉट वॉट आय वॉन्ट टू डू, बट वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू, what we ought to do. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, फ्रीडम असले बोचोक मारून रावता ते फॅमिलीचे सगळे आमचे भुरगे सोडुया. देवाक जाय ते येवजणे पोरमणे आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवे, बायले सवे, घोवा सवे जावं हात जोडून रोजार करुया. हात जोडून मारये भाशेन सोदूंक वचुया जेजूक. दुसऱ्या सवे दुसऱ्याच्या जिवितान आनी म्हज्याय जिवितान. तिसरे सुवातेर प्रितीच्यान आमी क्रिसमस मनयलो. आनी क्रिसमस डेकोरेशन केलें. कितली सोबीत डेकोरेशन दिसान वर्साच्या वर्सा गे आधुनीक काळांत बरी सारके आकर्शीत डेकोरेशन्स आमी पळयता. बट हॅव वी डेकोरेटेड इन आवर लायफ? एक बिस्प म्हणटा हांवें कितले शर्माव दिले, हांवें कितली रितीरां दिली आनी सगळे टॉक्स दिले, सेमिनार्स दिले. एक दीस तो आपल्या जिवितान निर्णय घेता आनी पॅन्ट शर्ट घालता आनी दुसऱ्या डुबल्या सवे सेवा करता. सेवा करूंक गेल्लो तेन्ना सेवा करतना जायत्याची सेवा केली. एक भाव, जाणटो दुबळो भाव ताची चोरशी येता आनी म्हणटा, ताका प्रश्न करता, त्या बिशपाक प्रश्न करता,
धर्म अध्यक्षाक प्रश्न करता, कितें प्रश्न करता जायत, आर यू क्रिसमस काय म्हणटा ताका. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एम आय क्रायस्ट? दुसऱ्या उतरांनी हे क्रिसमसा उदेशी हांव क्रिस्त जाला, हांव खरेंच क्रिस्ताक जियेता. सांत फ्रांसीस सावेर क्रिस्ताक जियेलो. हांव क्रिस्त म्हूण तो सांगतालो. आयज आमी ताचो उमो घेवंक, पवित्र रॅलिकाची दाखोवणेचो उमो घेवन येता जाल्यार ताची स्फूर्तेन बरोवंक येता. हांव बरो क्रिस्त जावंक येता. ताणें जे भाशेन क्रिस्ताक परगटलो तेच परी हांव परगटूंक येता. हे स्फूर्तेन बरोवन म्हज्या कुटुंबाची निगा घेवंक येता. I am come here to enrich my relationship with God and to empower the values that which I have inherited in my Catholic life through the Catholic Church. आणि हेच आमी सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिवितान पळयता. देवाची कुरपेन भरून ह्या धर्मांत कितली गिरेस्तकाय आसली तो दुसऱ्याक दिता. आनी जूय भेदभाव आसलो, एक कॉलेजींत, पॉलाचे कॉलेजींत आमी पळयता कितलो भेदभाव थंय आसलो. पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो येता आनी जूय भेदभाव आसलो, खंय ओसोक्त मनीस आसले, ओसोक्त अधिकारी आसले, पुर्तुगेज अधिकारी आसले, तांचे मदें संवाद करून, भासाभास करून, देवाचे कुरपेन भरून देवाचें मन तांकां उक्तें करता. सगल्यांक धांवडायना, तांचे मदें रावता. ही बिकम्स अ एंट and he eats his sugar. मुई जावन साखर खाता ते भाशेन देवाचो वावर करता. आपलो वावर न्हय पूण जेजू क्रिस्ताचो, क्रिस्त तो तांकां जाता, समजायता. आपल्या जेजुईत वांगड्यांक तो समजायता, पुर्तुगेज अधिकाऱ्यांक समजायता. धांवडायना, जेजू वेगयता ते भाशेन सगल्यांक वेगयता. वी आर कॉल्ड टू बी दिस. हे तिनूय वस्तू आमच्या मनांत घेवया. आमच्या हे तिनूय वस्तूंनी वस्तू आमच्या जिवितांत अणभवून नियाळ करून कुटुंबाची निगा घेवंक सांत फ्रांसीस सावेराची विणवणेन दर एकल्याक बळ करपा ह्या मिसांतल्यान मागुया.